मानिवंत आग्नेल सृश्टीत एकचार जोडूंक नमुनो हो तिसऱ्या नोवेनाचो विशय. पृथ्वीची सगळी रचना आमकां देवाचें व्हड देणें. देवाचे रचने सवें आमी कशें वागता, कशे परेन सैमाचो वापर करता, कसो तिचो सांबाळ करता, ताचे प्रमाणे आमचो संबंध उक्तेपणी दिसून येता. आमचो संसार, आमचें सामान्य घर. मानिवंत आग्नेलान 10 वर्सां पिलारच्या कॉन्व्हेंतांत सारली. पिलारचे दोंगुल्लेर सैमाची सोबिताय ताणें भोगली आनी देवाक वाखाणलो. सैमाच्या देखाव्यांनी तो देवाक वाखाणटालो आनी दिनवासतालो. मानिवंत आग्नेल सृश्टीताय एकचार जोडूंक आमकां नमुनो जालो. देवाचे रचनेची आपुरबाय करूंक आमकां ताची प्रेरणा घेवया आनी पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण जाहीर परगटणी करूंक देवा लागीं मागुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता. ह्या मिसाची केरीत इतेसांवां फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता रेमंड पेरेरा कालांगूट. आश्विन जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आसीस आनी मिलाग्रिना फेर्नांडीस आगासायम. दिनवासनेचे मीस चार्ल्स आनी जॉनिता फेर्नांडीस बोरी. घराचें काम बरे भाशेन जावंक इग्नेशियस आनी बेला फेर्नांडीस बॉम्बे. आतां आमी सगळीं उबी रावया आनी प्रोवेस गीत गावया. तू आमचो ओरो, तुका बोसूंक बंदूक येता. देवा तू आमचो शेवो, जिवीत तुका भेटून दिता. देवा तू आमचो ओरो, तुका बोसूंक बंदूक येता. देवा तू आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटून दिता. बापा पुताक आज्ञा, वंदन मोहिमा सासना. बापा पुताक आज्ञा, वंदन मोहिमा सासना. Bapa putak आज्ञा, wondon moy masasna. Bapa putak आज्ञा, wondon moy masasna. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावानो, तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो अनुनीत येवकार आयज नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयच्या दिसाचो विशय मान्यवोत आग्नेल श्रिश्टी ताई एकचार घडूंक नमुणो. ओरोंबाक देवान प्रितूम रोचली आनी तिचो सांबाळ करूंक मनशाक जबाबदारी दिली. देवान आपल्याक दिल्ली जबाबदारी आप कुशेन मनशान आपणायली आनी जाता ते भाशेन तिचो परामोस केलो. अशें करतना काल बदल्लो तसो श्रिश्टीचो लांब पळोवन मनीस स्वार्थी जालो आनी आपस्वार्थीपणान भरून श्रिश्टीचो दुरुपयोग करून ओरोंबाक देवान स्थापलोलो रोचनेचो एकचार तुटयलो. पूण जेजून आपल्या भौशीक वावरांतल्यान श्रिश्टीक आसलोलो फावो तो मान आनी दर्जो परतून दिलो. आपलें मुणयारपण चलयतना प्रितुमेंत आसलोल्या वेगवेगळ्या वस्तूंचो वापर करून आपली शिकवण ताणें परगटली आनी आमकां आपल्या पाटलावदारांक एक उत्तम देख दिली. आमच्या सोरवंडाराच्या पावलांनी चलून श्रिश्टी ताय एकचार दाखोवंक ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेतना आमकां जोण एकल्याक देवाची कृपा मागुया. आमच्या वसोकतायेचो उगडास धरून आनी आमची पातकां ओळखून घेवन दोनया देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे बसत वागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Kakut kor, sumya kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, sumya kakut kor, sumya kakut kor. प्रार्थुया. बापा, तुजो सोबद, तुजोच पूत ओरोंबाक सगळे रोचने आदीं तो आसलो. ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात. मनीस जाल्ल्या सोबदान पर्यावरणाक आपल्या कार्याचें केलें. पर्यावरणांत ताचो जल्म जालो आनी ताचेच वरवीं परगट जालो. जेजून आपल्या कार्या वरवीं पर्यावरणा लागीं संवाद घडलो. जेजून सृश्टीचो मोग केलो तसोच आमी सृश्टीचो मोग सांबाळ करूंक आमच्या काळजांनी मोनांनी उजवाड घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. त्याच तुज्या पुता जेजू वरवीं जो पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवटकी चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोळावेल्या सुकण्यांचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगल्या रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीमेर सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. समुद्रांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोळावेल्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे पृथ्वीमेर बियां आसतीं झाडां आनी बियां आसलोलीं फळां दिते रूख, हें सगलें तुमचें जेवण पोसणाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनवरांक, अंतरोळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनीवेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगली वनस्पती खावंक दितां. आनी तशें जालें. देवाचें उतोरें. देवाचे उडुपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजा बागी. आपले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. सर्वेस्पराची कोण भक्ती करतात, तांच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास ठेवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोट बोल्ला. उद्गार. Sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui. Sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui. Surgani sosar, ikdi sortole, pundeva uton, sasna kurtole. Sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui. Sorvesporak zui, zui, sorvesporak zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोण एकल्यान आपल्या दाकांच्या मोळ्यान एक आंजिराचें झाड लायलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो वसयतल्याक म्हणलें, पळय, आयज 3 वर्सां जालीं
हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटूच तें कातरून उडोय. बेश्टेंच कित्याक स्वात आडायता. पूण ताणें अशी जाप दिली, दोनया, हेंय आनीक वरोस तें आसुनी. ताच्या मुंडाक आळें काडून ताका हांव सारें घालतां. घडयेक ताका फळ जायत, ना तर मागीर कातोर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. Konkani tuka Krista. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी मानिवंत आग्नेल सृश्टीताय एकचार घडोवंक नमुनो म्हूण ह्या विशयाचेर नियाळ करता. ह्याच दिसांनी इजिप्तांत एक शिबीर चलता. नोव्हेंबराचे 6 तो सुरू जाल्लो 18 काबार जातलो. COP27. आनी ते तुवें कित्या वयर भासाभास करतात जाय, ते भासाभास करतात पर्यावरणा विशीं. कशे करी क्लायमेट चेंज बदल जाला तो सारको निटायेर हाडूंक कितें करपाचें तें हाचे विशीं ते भासाभास करतात. आनी कालूच त्या अधिवेशनांत अमेरिकेचो सभापती बायडन सांगता कार्बन गॅसीस आनी मिथेन गॅस ह्यो आमी चड वाऱ्यार सोडूंक जायना. म्हणटूच जें कितें आमी करता ताचे उद्देशी हें वाडटा आनी ह्या संवसारांत प्रदुशण जाता, पोल्युशन जाता, तें आमी काडून उडोवंक चड गरजेचें. हे सगळे देशांचे व्हड व्हड मनीस येवन हे भासाभास करतात. कित्याक आमी आतां पळयलां पर्यावरणाचेर जो फार आयला तो फार आमकां लागला म्हूण कळून आयलां देखून. आयच्या दिसा जेन्ना आमी ह्या पर्यावरणा विशीं नियाळ करता, सृश्टीचेर आमी नियाळ करता, मानिवंत आग्नेलाक मुखार घालून, तेन्ना आमी आयच्या वाचपांचेर थोडो भोव नियाळ केल्यार चड फायद्याचें. पयल्या वाचपांत आमी पळयलां कशे परीन देवान रोसना रुचली मनशाक रुचलो आनी मनशाच्या हातांत ही जबाबदारी घातली. जबाबदारी कसली, अधिकार कसलो, दोणीपण कसलें, हें सगळें देवान जें मनशाच्या हातांत घातलें तें बेश्टेंच घालूंक ना. जी सैमांत पर्यावरणांत आनी सृश्टींत जे रिदम आसा, मेळ आसा, तो सांबाळून दवरूंक. आनी तेच खातीर देवान मनशाच्या हातांत ही जबाबदारी केली. ताका रोचलो आपल्या सारक्याचो. देवान सगळें रोचलां, सगळें केलां, कोणाचेंच निसाणटोण करिना जावच्याक, पूण सगल्यांक थारोवन दिवपाक. आनी मनशाक ताणें आपण्या सारको केला, दुसऱ्यांक, सृश्टीक आनी हेर सगल्यांक थारोवन हाडचे खातीर, जबाबदारेन आपलें जिवीत ह्या संवसारांत जिवचे खातीर. म्हणटच हीच ती जबाबदारी देवाचो प्रतिनिधी कसो मनशाक देवान दिल्या, सगल्याचो सांबाळ करूंक, सगल्यांक बरे भाशेन सांबाळून सगळेचे बरे भाशेन उदरगत जावं. हेंच आमकां पयल्या वाचपांत मेळ्ळां. आनी जेजूय पर्यावरणाचो जायतो आदार घेवन शिकयतालो. आनी आयच्या वाचपांतली वपार जी आमी आयकल्या ती त्या अंजिराच्या झाडाची, दोनी तें फळ दिना म्हूण 3 दीस रावले, 3 वर्सां रावल्या उपरांत कातरून उडोवंक सोदता.
पूण मालीक सांगता आनी एक वर्स रावया, थंय फावो ती आमी ताका पोसवण जाय तें दिवया. आनी हे भाशेन तो दोनी आनी एक वर्स त्या झाडाक दिता. ही ओपारी उद्देशी आमकां एक शिकोवण मेळटा, ती म्हळ्यार देव आमकां संदी दिता, चान्स दिता आमचें जिवीत बदलूंक. कसली बदलवणी? तरेक भाशेची पातकां आसात, तांची बदलवणी करचे खातीर देव आमकां संदी दिता. आनी पर्यावरणाचेर आड वचप, सृश्टीचेर आड वचप, देवान दिल्ले जबाबदारीचेर आड वचप, हेंवूय एक पातक. म्हणटच देव आमकां, जेजू आमकां उगडास कोत्ता, आमी आमचें मन आनी जिवीत बदलूंक चड गरजेचें. तर जो सोयग देव आमकां दिता, ते पासत आमी आमच्याच जिविता वरवीं सगळें बरें करूंक, आमचें जिवीत बदलून दुसऱ्यांकूय बरें हाडूंक, सृश्टीक बरें हाडूंक आमकां आयज आमंत्रण. जेन्ना आमी पर्यावरणा विशीं उलयता, सृश्टीचे विशीं उलयता, तेन्ना आमचे मुखार एक चड गरजेची वस्त आसूंक जाय. आनी ती म्हळ्यार आमी मनशां सृश्टी सांगाता भागीदारी, पार्टनर्स. हें पार्टनरशीप आमचे मदें आसा, सृश्टी आनी आमचे मदें. हांगा जियेतलो मनीस आनी ओरोण्यांत जियेतलो मनीस, तांचे मदें अंतर आसता. कित्याक? सृश्टीक लागून, पर्यावरणाक लागून. म्हणटच जी भागीदारी आमचे मदें आसा, जे पार्टनरशीप आमचे मदें आसा, आमचे आनी सृश्टी मदें आसा, ती आमी सदांच सांबाळून दवरूंक चड गरजेचें. नाजाल्यार कितें जाता? नाजाल्यार दीज हार्मनी, जी हार्मनी, सुमेळ आसा मनशा आनी सृश्टी मदें, तो तोडून वेता आनी मागीर सृश्टी आमचेर परतून रिबेल जाता, म्हणजे आमचे विरुद्ध वागता, जें आमी पळयता. जरी तर सगळें तरी पोल्यूट जालें, प्रदुशण तरी जालें जाल्यार वारें खंयचें मेळटलें आमकां साफ? कशें परी आमी आमचें जिवीत जियेतलें? दोंगर कातरून उडयले जाल्यार क्लायमेट चेंज कित्याक जावची ना? नाका आसलेल्यो वस्तू तरी आमी विसपा भायर घातल्यो जाल्यार, पर्यावरण आड आमी गेले जाल्यार ताचो परिणाम आमचेर कित्याक जावचो ना? तो जाताच. आनी ते पासत आमकां एक जबाबदारी आसा, आनी ही जबाबदारी म्हळ्यार आमच्या आनी सृश्टी मदें जो सुमेळ आसा, हार्मनी आसा, ती आमी नव्यान बांदून हाडूं. तेन्नाच आमी म्हणूं येता, आमी आमकां दिल्ली संदी बरे भाशेन सांबाळटा आनी ते संदी प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडटा. मान्यवंत आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार हेंच आमकां दिसून येता. जें भागीदारीपण ताचें आनी सृश्टी सोबी आसलें, तें आमकां ताच्या जिवितांतूच दिसून येता. शांत वातावरणान तो आपलें जिवीत सारतालो. ह्या दोंगरार तो आसलो 10 वर्सां, आनी ह्या दोंगरार झाडां पेडां आसलीं, तांचे सांगाता तो पासोय मारून देवाक अणभवतालो. आमचे मुखार तुवें पळयल्यार दोंगर दिसता, तसलो दोंगर त्या काळार तो आसूंक ना. तो कातरला, थिंगाची माती काडल्या, सगळें वायट केलां. पूण पाद आग्नेलाक तसलें पर्यावरण मेळोंक ना, बरें निवळ. कित्याक? त्या काळाचे ताचे सारके मनीस हें पर्यावरण सांबाळटाले आनी पर्यावरणा प्रमाणे आपली जबाबदारी ह्या जिवितांची येताले. आनी पर्यावरणा उद्देशी तो जेजू देवाक आपल्या जिवितांत अणभवतालो. आमी ही भागीदारी आपणावया. पूण ही भागीदारी आमी कशे परीन आपणावन जिवंक जाता? पयले सुवातेर आमी प्रवादी जावंक चड गरजेचें. प्रवादी म्हणजे वायट जाता, जे पर्यावरणाचे वायट करतात
तांचेर निशेध मारूं आनी तेन्नाच आमी ह्या पर्यावरणाचे आड पातकाचे देवाचे रचनेचे आड पातकाचेर आमी चोयत व्हरूंक पावतले म्हणटूच आयच्या दिसा आमी हो संदेश घेवया देवान दिल्ली संदी आपणावया आमी पर्यावरणा खातीर कितें ना कितें करतले म्हूण आमच्या भलायके खातीर आमी कितें ना कितें करतले म्हूण आनी आमचे मदें पर्यावरणा आनी आमचे मदें जी भागीदारी आसा ती आमी बरे भाशेन सांबाळटल्या म्हूण होच संदेश घेवन निच्यो घेवन आमी हांगासून वचुया आनी आमकां देवाची कृपा फाव जावं म्हूण मान्यवंत आग्नेलाक मुखार घालून मागुया. देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आतां आमी आमची कांय मागणी देवा बापा मुखार घालुया. आमचो जबाब जातलो. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले मुन्यारपण चलयतना जेजूच्या पावलांनी चलूंक सृश्टीची राखण करूंक आनी ती सांबाळूंक फावो ते प्रयत्न करूंक आपल्या हाताखाल आसलेले परजेक ते बरी देख जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी आमचे गोंयचे सोबीत सृश्टीचे दायज राखून गरज देखून गोंय आनी गोंयकारांक उदर गोंयतीच्या नांवान सृश्टीचे जातले आक्रमण बंद करूंक तांची मनां उजवाडावंक आनी बरें आसा तेंच करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमचे गोंय राखून आनी फुडले पिळगेक ते सांबाळूंक कांय बऱ्या मनाचे मनीस वावुरतात. ह्या तांच्या बरे वावराक आमच्यान जाता ते भाशेन आमचो आदार दिवंक आमकां बरें काळीज मन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी सगल्यांनी आमच्यान जाता ते भाशेन झाडां लावूंक आसता ती झाडां सांबाळूंक प्रदूशण उणें करूंक जाता आमची सृश्टीचे सांबाळपाचो प्रयत्न करूंक आनी दुसऱ्याकूय तशें करूंक उत्तेजन दिवं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. हो दयाळ बापा, तुजेर पातयेवन केल्ली ही आमची मागणी तूं मानून घे म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये खोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदलें देणे जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोशें जेजूच्या काळजा सोवे भेटोयता काळीज मोशें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविष्यवेच्या आदावाक सोरेस्पोर मानून घेऊ.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. प्रितुमीन दिला आनी मनशाच्या वावरान तयार करता तांचे तुजी दोयाळ नदर घाल आनी मनशांनी सृश्टीचें विद्रूप करिना जावंक निर्मी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक हांवें उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणाक आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान कोरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच काली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Poet, poet, dolbaraco sorvespoto, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उसर्गी तुका सोय सोय. बापा कोरस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडे. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गोट पोर गोटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती झुजे भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर्बोद्वेदार बापा सोर्बोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र सा. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत सा. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजूट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. हो आसा देवाचो पूत जो मनीस जालो. आमच्या पर्यावरणान ताणें आपलो जल्म घेतलो आनी तो आमचो सांगाती जालो आनी आमकां सोडवण हाडली. हे शेडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळीं सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jezu म्हाका तुजी गरज सुखे जोडणी जशें उदक उज्या दिव्याक बळ भिजलेशें यंत्रांत चलूंक बळ उबेचें उज्या दिव्याक बळ भिजलेशें यंत्रांत चलूंक बळ उबेचें तुजे बगत मागना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी तुजे बगत मागना जिवीत ना बळ जेजू आनी पदवी मिठाव जेजू पुण्णाकार सांग तेला पोटी तेला विणे कातोलोलो रुखा खादो
bigololo kurisando katulolo rukakado bigololo kurisando तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पृथ्वी तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पृथ्वी जेजू म्हाका तू जावन आसाय ओलोण्यांतलो स्वादीक माना देवपूजेचो उज्या खांबो इस्रायलाचे खोडपा उदक देवपूजेचो उज्या खांबो इस्रायलाचे खोडपा उदक तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पृथ्वी तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आणि पृथ्वी प्रितीच्या बाब भयणांनो थोडोसो वेळ दोळे धांपून ह्या जिव्या उंड्याशी जो आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा ताचेशी आमी उलोवया ताका आमची भास दिवया ही सृश्टी ताणें रचलेली ती आमी सांबाळटल्या म्हूण उबी रावया प्रार्थुया भू मोगाळ बापा एका उंड्यान आनी एके कालसीन तुवें आमकां दादोशी केलें प्रितूम उदक आनी वारो मनशा कुडाक तुज्या उदारपणाचें देणें ह्या देण्याचो फावो ते पोरी मनशान सांबाळ करूंक आनी जबाबदारीन वावरूंक तुजी कृपा आनी मोनाचो उजवाड दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू वरवीं बसूया आमच्या संस्थेची नोविसियाद कोलें हांगासर आसा थंयतावन हे थोडेशे नोवीस हांगासर आयल्यात ते एक वर्सभर मागण्यांत आपलें जिवीत सारतात थंयसर आनी तांचे बरोबर आयज मिस केलां तें फादर लिंडन आनी ताचे सांगाता एसिस्टंट नोवीस मास्टर फादर जॉशुआ तांकां दोगांकूय हांव खेरीत भाशेन आनी ह्या नोविसांक ते भायर सरनात खंयच वचनात पूण आयज ते हांगासर पाद आग्नेलाच्या बेतिफिकासा पासत सांज जावंक ते मागूंक आयल्यात तर तांकां हांव तुमच्या सगल्यांच्या नांवान येवकार दिता आनी हांगासर आयल्यात म्हूण देव बरें करूं म्हणटा कळोवण्यो कोंकणी बायबल डायरी 2023 वर्साची विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा पाद आग्नेलाच्या जिविताक लागू जातल्यो वस्तूंचो म्युजियम कोवेंताच्या एका रुमांत तयार केल्लो आसा ताची उक्तावणी आयज जाल्या तुमकां कोणाकूय थंयसर वचून तो रूम पळोवचो आसा ही म्युजियम पळोवची आसा तर बारीक नदरेन आनी ओत्मीक नदरेन ध्यानीक मनान ती अणभवूंक तुमकां हांव येवकार दितां आमच्या आत्मीक भाव भयणीच्या एकवटाचो दीस स्पिरिच्युअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तांचो दीस फाल्यां आयतारा दीस तेच परी सकाळीं 10:30 वाजता तांचे खेरीत मीस भेटवलेलें त्या एकवटाच्या वांगड्यांच्या इंतेसांवा पासत ह्या
एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपलो मागण्यांचो तेंको दिवंक. तर तुमकां कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या ओत्मीक भाव भयणाच्या जोम्याचो वांगडी जावंक तुमी फादर जोझफ फेर्नांडीस हाका, तो थंयसर बँड स्टँडांत बसलेलो आसा, ताका मेळचें आनी तुमचें नांव दिवचें. तेच परी याखेरीत मिसांत वांटो घेवंक तुमकां आमी येवकार दिता. फाल्यां नोव्हेंबराचे 13 हिंदी भाशेन मीस आसतलें सकाळच्या 10 वाजता व्हडले सिमिनारीच्या कॉपेलांत. ह्या माटवांत 11:30 वाजता तामील भाशेन आनी मलयाळम भाशेन 12:30 वाजता मीस आसतले. कांय झाडपाळ्याची वखदां आनी झाडां ह्या स्टॉलांनी विक्रेक आसात. तुमकां तुमच्या भलायकेक उपकार तरी जाल्यार थंय वचून ती घेवंक जातात. पादाग्नाराचे मजतीन जायते उपकार मेळटात. तातूंतलो एक उपकार हांव आतां वाचतां. मारिया ए डिसूजा चोपडेंतावन बरयता. म्हजो गोरकार चड बरो नासलो. 25 दीस तो कोमांत आसलो. तेन्ना हांवें मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो, म्हज्या गोरकाराक बरो कर म्हूण. मानेवंत आग्नेलाच्या तुमलाची माती म्हजे लागीं नासली, पूण मातयेचो पेपर आसलो तो हांवें उदकान बुडोवन ताका तें उदक हांवें पिवंक दिलें आनी हांवें भावार्थान मागलें. हांग म्हूण परगोट्टळी म्हटलें. मानेवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हजो गोरकार बरो जालो. आयज हांव ताका घेवन पिलार आयलां मानेवंत आग्नेलाक दिनवासूंक. मानेवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणें. सगळे आमी उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या भागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमची गरजो सांगात. एक खुणा कशी फाव कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. म्हज्या उपरांत म्हणूंक जाता. अगणीत काकुतीच्या देवा, अगणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवंत आग्नेल माग आमचे पासून. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Sorga संसाराच्या कुर्दोया बापा मोगाच्या आशेता लाल्योन तुझी पोरसा आताराच मन पदाक नेला बोरवाशान
कोरता व्हरता बागोय देवा काळजाची पावसाल्या तुझ्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गा राजा परवाशान कोरता व्हरता बागोय देवा काळजाची पावसाल्या तुझ्या भुरग्यांक दियास्कारी स्वर्गा राजा पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें